फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में इस पे उस पे सब हो रहा होता है, वही होता है, पैसा दे वही नहीं भैया फेसबुक पे एक ही हम लोग कचरा में ना वो फेसबुक पे इसका सब सॉरी रेज्युलेशन घेतलेलं आहे 89 पेपर नंबर असं ते बुकाचेर पळया तुम्ही की विदाउट मिटिंग लेबराचो पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून रेज्युलेशन घेतलेलं तुम्ही ऑलरेडी. आता कित्याक ऑब्जेक्शन की सेक्युरिटी की जाल्यार सेक्युरिटी की सांगता विदाउट मिटिंग चलीन तुका दिवपाक जायना नाल्यार ते म्हाका अरेस्ट करून भितर दिसले ते कंप्लेंट पेपर कंप्लेंट दिला हे दिल्या ते दिल्या कोणें दिला तो नाव सांगपा रेडी कशें आमी रावतले तुम्ही सांगा सर. तिसरो महिना चालू आता अशें आमकां पयलीं केन्ना जावना सारको 1 तारीख जाली 5 तारीख म्हणल्यार आमकां पेमेंट 5 तारीख 6 तारीख म्हणल्यार पेमेंट जातलो. आतां कित्याक 3 म्हयने जायना आनी थोडे पयशे न्हू सर 15 लाख पर मंथ 15 लाख तर आमी कशें करतले. तिथून सगळे आम्ही जेसीपी कारा किती जेसीपी कार येतात मुलगा सलीम कल पैसा नहीं मिलेगा तो तेरे को मारेगा हे किती आम्ही किती आमची घरचे काम केलं सर. ट्रक लोडिंगाचे जेसीपीचे पैसे मिसाल दितले आम्ही आणि ते गार्बेज वरते बेड गार्बेज आम्ही सालेगाव लागतं त्यागेले पैसे कोण दितले यांचे घराचे भाडे कोण दितले यांच्या रेशनाचे पैसे कोण दितले गाडीचे डिझेल आणि गाडी मेंटेनन्स आणि गाडीची पेमेंट इन्स्टॉलमेंट कोण बोलतले कोण बोलतले किती सर तुम्ही मातशी चिता सगळे पंचाकडे आम्ही रिक्वेस्ट करता हात जोडून तुम्ही आमकां आमचे मातशें पळया तुम्ही आमगेर कितें कितें म्हयन्याक आमकां 5 तारीख 10 तारीख पर्यंत आमगेर पेमेंट जावपाक जाय. मीटिंग लास्ट मीटिंग आसली आमगे डिसेंबर 4 तारखेर सो ती आमची लास्ट की डिसेंबर 4 तारखेर आमची मीटिंग काबार जाल्ली आनी ती मीटिंग आयज आमी कन्फर्म केल्या आनी आयची मीटिंग आमची कंप्लीट जाले. मेजर म्हणटा इश्यू कितें जालें आमचे पंचायत चलोवपाक दिना मेन म्हणटा एक तुलसीदास नायका बेल केस डेलिगेशन घालता आमचेर मेन म्हणटा गार्बेजीचे बिलां आमी कसली बिलां पास करनाय बिलां आसताय ती सगळी आमी अजेंडाचेर हाडटाय अजेंडार हाडून आमी पास करताय. सेकंड थिंग ते आमकां मिटींग येताय फंक्शन करपा दिनाय लोकांची काम कशें करून जातली लोक 3 महिने 2 म्हयने तेगे घराचे घर बांदपा आसता कोणे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आसता कोणी लोक रीण काडटाय घर घेताय फ्लॅट घेताय तेंची काम जावपा नाकाय येताय डिस्टर्बन्स करताय बूक ओडटाय लोकां हाडटाय व्हिडिओग्राफी करताय. लास्ट 2-3 मिटींग जाले सेम थिंग दे आर डुईंग दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू कंडक्ट अ मिटींग ओनली. इश्यू म्हणते आमी आमचे सगळे मेंबराचे गार्बेज काडटाले 2 जण मेंबर एवरी मिटींग तेंची ऑब्जेक्शन असतात बिला त्यांचे वॉज स्टार्टेड सी लास्ट मिटींग सांगला ते भाशेन लास्ट मिटींग आमची 4 तारखेर जाली ती मिटींग आमी कन्फर्म केली हे आमकां कन्फर्म करपा दिना जाली मिटींग ती तुमची मिटींग जावना म्हण सो तेका लागून ते डिस्टर्बन्स चालू करपा लागले आनी आमी मिटींग कंटिन्यू दवरली. मिटींग कंटिन्यू दवरून एकटो पंच मेंबर उठलो आनी मारपा एकटो अटॅक कसले गेले कमेंट पास करपा लागलो तर ती आमी मिटींग कंटिन्यू केली आनी आमी मिटींग काबार केली. एवरी टाइम एलिगेशन्स तुमचेर जाता तुम्ही कशे तरेन पळयता एलिगेशन्स से एलिगेशन कितें जाता हेंका कांय हुंय तरी कांय विटामीन एम मेवना म्हण ते आतां आमचे पंचायत फंक्शन करपा दिना. लास्ट टायम ते गेले जुवारी जेन्ना आमची MRF शेडी गार्बेज काडपाक वयतना एकटो आमचो जो सुपरवायझर आहा बाय सलीम म्हणटो तेका वचून अटॅक करपाक लागलो. तो सलीम म्हणपाक लागलो तूं आपणाक तुका कांय दिवपाक जायना तूं आपणाक वयता मागपाक येता. काल ते पंचायत डायरेक्टर गेल्ले खंय कंप्लेन दिवपाक की लास्ट तुमची मिटींग जावना म्हण. सो नाव वी आर जस्ट तांकां रिक्वेस्ट करता आमी की आतां मिटींग एटलीस्ट लोकांचे इश्यू आहाय गांवचे इश्यू आहाय ते बरे भशेन सॉल्व करून आनी काबार करपाक बट तुमचे कितें इश्यू आहा ते तुमी डिस्कशन कराय बरें लोकां हाडून तुमी बेश्टें अननेसेसरी फायट क्रिएट करनाकाय कितें तुमचे इश्यू आहाय ते इश्यू बरे भशेन बसोन आमी सॉर्ट आउट करया. सी एडवोकेटांनी तेजी बिलां दिले तेणी एंड वी हॅव नॉट पास द बिल्स सगळी बिलां आमी तेजी कांय बिलां पास करूं एंड वी हॅव पेड हिम सम अमावंट फूल तेका आमी पेमेंट करूं ना आनी तेजी जितली बिलां आसाय न्ही ती आमी रेजोल्युशन घेवन डायरेक्टर अप्रुवल धाडला गव्हर्मेंटा अप्रुवल धाडला टील नाव वी हॅव केप्ट ऑल पेंडिंग ऑफ तेजी बिल आमी कांय इश्यू करना पेमेंट बील
आणि आमकां जेन्ना गव्हर्मेंटाचे कितें येतलें तेन्ना वील इशू इज पेमेंट. टील नाव वी हॅव स्टॉप इज पेमेंट. आमी पेमेंट कांय करूं. माझे पर्सनली 2 एप्लिकेशन आहे, प्लस गांवच्या लोकांचे मोस्ट आसतले जायते एप्लिकेशन आसतले, प्लस आमचे अदर इश्यूज आसले. सो आमी येयलोले डिस्कस करूया म्हणून आमचे एप्लिकेशन घेताय घेयना जाल्यार कित्याक चोवपाक गेल्यार अजेंडा हांवें चोयल तेन्ना सगळे लोकांची सगळे इलिगल चलता कितें वायट चलता सगळे आहा, पूण आमचे जे गोंयकाराचे ते आमचे जेन्युइन इश्यूज ते आमचे इश्यूज तेतून अजेंडान नाही. सेकंडली ही बॉडी मिटींग म्हाका दिसता ही बॉडी मिटींग म्हणून म्हाका दिसता ही ग्रामसभा मिटींग. कित्याक ग्रामसभा मिटींग हे मरे जेन्ना चोर चोरता न्हू तेन्नाच चोली पुलीस डिफे जाता, कळ्ळें तुका न्हू. सो हितून मरे आयज पुलीस येयलाय. आतां ह्या मिटींगेक पुलीस कित्याक जाय म्हाका एक बिग क्वेश्चन मार्क येयला म्हाका हितून. बॉडी मिटींगेक पुलीस कित्याक येयलाय? टू PSI येयला आनी 2 जाण कॉन्स्टेबल येयलो आहाय तितून. आतां वेना पुलीस स्टेशन कित्याक लागून येता थिंगा? म्हळ्यार जेन्ना चोर चोरी केला की वायटपण जाता न्हू दॅट मीन्स पुलीस येतले थिंगात. देखून आयज तेणी पुलीस आपयलो आहा आनी पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिलो आहा सद्याक. ते ऑल इलिगल काम ते कोत्ताय म्हणून. आता सांगपाक गेले म्हणल्यार police is for law and order now. How can you say so that? we are villagers. They are maintaining the law. We are voters. We are not come for see in a meeting. The meeting चालू असता बॉडी मिटिंगाचेर आमी लोक ओनली स्पेक्टेटर्स असताय. We don't have any say in it. We only are spectators. We only watch. We only want to know if our proposal is coming yes or no. We also want to see. आमकां चोवपाक जाय आमचे पंचायत आमी खबर आसतना आमकां आनी चुकत जाताय कितें इलिगल कोत्ताय ते आमची पंचायत. 3 महिन्यात जर तांकां पगार पडूं ना तुम्ही सोडा मरे सर्व्हिस. तुम्ही कित्याक रावता हांगा? 50-50, 60-60 म्हयन्या 15-15, 60 लाख म्हयन्या. हे पळय पंचायत घर पळय मरे 70,000 म्हयन्याक आनंद बोसान आमकां लुगार घेवन दिल्लो आहा. गोवा गव्हर्मेंट सांगता 3.5 कोटी रुपये दिता बांदपाक. पयर पळय मोहीन सरान बोगमाळी बांदला, कमेस केला, हे पळय आनी खंय केला. मागीर आमगे सांकवाळे कित्याक जायना? 3 वर्स जाले ताका 70,000 तोच करा. कितलो पयसो वयता तो? म्हणजे तुम्ही किती करून फकत ते गार्बेजी हेजो पयसो खावपाक तुजे पंचायती बसल्या. हा कितें पूण गांवां भर कितें पूण करा न्हू. आनी तुम्ही वयल्या तांकां हाडटा आनी आमकां गांवकार हांगा दादागिरी शिकयता. म्हणजे आमी कांकणां घातल्या हांगा. हा कांकणां घातल्या. तुमकां जर कोता येना तुम्ही सोडा मरे 3 महिने सर्व्हिस. कित्याक वयता थंय? बरं एडवोकेट तुमी घेतला कितें अपॉइंटमेंट लेटर कितें आसा तेगेलें कितें आसा? तेगेलें 2-2.5 लाख मरे म्हयन्या. म्हणजे कितें हांगा चलता? कितें चलता? नाजाल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव आनी एक म्हाका 15 दिसांनी हांगा परत बसता. हेका लागून आज हांव डिक्लेअर करता तुमकां शिवरात्र जावन परत बसता. हो इलिगल सेक्रेटरी हांगा बसला सांकवाळे पंचायतीन. ताणें नोटीस धाडलेली मिटिंगेची आनीक जवळ जवळ 19 पेजी एजेंडाच्यो आशिल्ल्यो. आनी हेजी पयली मिटींग जाल्ली ती 4 डिसेंबराक जाल्ली. आनी ते दीस कितें जाल्लें हे 3 मिनटांनी मिटींग सोडून कशें पुलीस कंप्लेंट करपाक गेल्ले आनी म्हाका तेणी अरेस्ट करून रातचो 1:30 हांव कोर्टांतल्यान सुटलेलो हे सगळें जगान पळयलां. मिटींग जी जावूच ना ती आज कन्फर्म करपा लागून पयलो एजेंडा आशिल्लो टू रीड अँड कन्फर्म द प्रोसिडींग ऑफ द प्रिवियस मिटींग. सो जेन्ना पंच मेंबर सगळे मिटींग हॉलान जमा जाले हो सेक्रेटरी आनी हो एक्टींग सरपंच म्हणटा तो एक्टर जो डेप्युटी सरपंच म्हणून आसा तो डेरिक वालीस हेणी बूक म्हाका सायन मारपाक दी म्हणल्यार दिवना. हांव जी पळय मिटींग जावना तेजी तेणें मिनिट्स बरयल्या इलिगली ते वाचपाक पळयतालो. म्हाजे कडल्यान बूक काडून घेतलो आनी आय वॉज रिक्वेस्टिंग देम टू गिव मी द बूक टू सायन म्हाजी प्रेझन्स दाखोवपा आयचे 18 तारखेचे. सो तो म्हाका दिना जालो. मागीर दुसरो आमचो पंच आशिल्लो मोरिलो कारवालो तेणें सांगलें आमकां सायन मारपाक दी. तुमी म्हणपाक कन्फर्म आमी पयलीं मिटींग करता आनी मागीर सायन मारात. आनी मागीर तेणें तो संतोष देसाय म्हणून एक पंच आमचो लेट येयल्लो तेका सायन मारपाक दिलो. आनी तेका सायन मारून जेन्ना हांव परत बूक घेतलो मिनिट्स बूक सायन मारपाक तेन्ना सेक्रेटरीन हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस आहा तेणें बूक काडून घेतलो सायन मारनाका म्हणून आनी ते उठोन मिटींग सोंपली म्हणून भायर गेले. फक्त गेले ते मिटींगेचे मिनिट्स वाचप चालू आशिल्लें जे मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. जी कालची मिटींगूय जावना 4 तारखेची आनी आयज 18 तारखेची मिटींग जावना. मिटींग सोंपली म्हणून तेणें डिक्लेअर केलें आनी तेणें व्हेरी हाय हँडेडली हांगा सगळे अरेंजमेंट केल्ले. तेणी सगळे जुवारी नगराचो खंयचो लोक म्हणून म्हाका खबर ना पूण तेणी भरून हाडलेलो मिटींग हॉलान सगळे भरलेलो आनी ते सारखे मिटींग डिस्टर्ब करताले आनी आजून ते थंय आमकां अटॅक करपाचे दिशेन आमकां मारपाचे दशेन ते थंय आसात. तेन्ना आमी मिटींग हॉलांतल्यान भायर सरलेले आसा आनी आयज आमी मिटींग तेणी सोंपयल्या.
जी मीटिंग जावना 4 तारखेची आणि 8 तारखेची सोपयल्या म्हणून आम्ही बाहेर सरलेले आसा. यहाँ पे पेमेंट का इशू था, हम लोग का 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग आए थे. जो 5 लोग को पूछते हैं तो 5 लोग बोलते हैं, 2 लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो हम लोग पेमेंट करने के लिए हम लोग को डर रहा है क्योंकि उन लोग टेस्ट करता है बोल के हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहा है. तो इसीलिए क्या है, हम लोग मीटिंग में डाल के निकाल के तुम्हारा पेमेंट देगा करके बोला. अभी मुझे बोला हर महीना मीटिंग होएगा तो इस ओके था. 3 महीना अगर ये लोग मीटिंग नहीं करेगा तो ये गरीब लोग क्या खाएगा और क्या पिएगा बताइए. इन लोग का रूम का रेंट रहता है, सब कुछ रहता है, हम लोग का स्कूल का बच्चे लोग का फी रहता है, सब कुछ रहता है, तो इन लोग कैसा करेगा सर. इसी वजह से हम लोग वो मुद्दा लेके यहाँ पे आया था कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे मीटिंग है तो सब 5 लोग मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग आए थे. हर 5 को हम लोग फोन करते थे भाई हमारे पेमेंट का क्या हुआ, लेकिन कोई भी कुछ नहीं, किसी को कुछ पड़ा नहीं है. फिर भी हम लोग निकालते रहते थे गार्बेज के लिए. गार्बेज चलो रहने दो, लोगों के घर पे खराब होएगा, मतलब सड़ जाएगा, इस वजह से हम लोग निकालते थे. लेकिन फिर भी हमारे बारे में कोई नहीं सोचा ना. हम लोग कितना बोल के सोचेंगे, कितना महीना बोल के हम लोग रुकेंगे. हाँ, खाली पकड़ के लोग बोलते हैं कि वहां से कचरा लेके आ रहा है, यहाँ से कचरा लेके आ रहा है. अरे कचरा लेके आ रहा है तो प्रूफ करके दिखाइए. हाँ, खाली पकड़ ऑब्जेक्शन देने की जरूरत नहीं है. तो आपका पेमेंट नहीं मिला इसलिए आया है हम लोग. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.